प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 1 ते 6 पर्यंत 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो आनी देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटाकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां धाडले. ताणें तांकां अशें सांगून धाडले, वाटेक दांडो, पोट्टी, खाण जेवण, दुडू कांयच व्हरो नाकात आनी 2 आंगावळी तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका घरांत भितर सरशात, ते स्वाते वेले भायर सरो पर्यंत थंयच रावात. कोण तुमकां घेना जातीत जाल्यार त्या नगरांतले भायर सरतना तांचेर आड गोवायकी दिवचे खातीर तुमच्या पांयाची धूळ पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवान गांव भोंवले. प्रितीच्या बाबडीनो आयजच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक विचून काडटा तांकां कितें करता. तांकां पिडा रोग बरो करपाक, देंवचार काडपाक तांकां ती पदवी आनी अधिकार दिता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक जमा केले, तांकां विचून काडले, तांकां फकत तांचे बरोबर आयकपाक दिवंक ना, तांकां काम दिल्लें आनी तांकां काम करचे पासत तांकां ताणें पदवी दिली आनी ताणें ताचो अधिकार दिलो. आनी ते शीस दोग जाण आपले गेले दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी आनी जेजू हेच्या आदीं तांकां कितें म्हणटा. तो म्हणटा, तुमी जेन्ना शिवर्तमान परकोट करूंक वेतेल्यात, लोक तुमचेर आड येतलो, लोक तुमकां वायट उतरां उलयतलो, म्हणटले तुमी कितें आयल्यात, कितें करपाक आयल्यात हांगा. आनी जेजू तांकां पयलेंच सांगता. तो कितें म्हणटा, कोण तुमकां घेना जातीत जाल्यार त्या नगरांतल्यान भायर सरतना तांचेर आड गोवायकी दिवचे खातीर तुमच्या पांयाची धूल पर्यंत झाडून उडयात. पुतून वाचता भाव भयणीनो, जेजू कितें सांगता आपल्या शिसांक. तांकां अधिकार दिता, तांकां सगळें बरें करपाक तांकां धाडटा, तांकां पदवी दिता, तांकां अधिकार दिता. पण तो म्हणटा, जो लोक तुमचेर आड येता, तो लोक तुमकां तिचोर येवकार दिना जाल्यार तो कितें म्हणटा तांकां. तो म्हणटा, कोण तुमकां घेना जातीत जाल्यार त्या नगरांतल्यान भायर सरतना तांचेर आड गोवायकी दिवचे खातीर तुमच्या पांयाची धूल पर्यंत झाडून उडयात. भाव भयणीनो, हाचो अर्थ कितें. खूब लोक समजता की जेन्ना जेजू हें म्हणटा, केन्ना केन्ना कोणा थोड्या घरांनी भितर सरच्या पयलीं लोक म्हणटा, तुजे वाणो भायर दवर, तुजे मोचे भायर दवर आनी भितर येवचे पयलीं मातशें तुजे पांय जे धुळान आसात ते मातशे आपटून घे आनी ती सगळी धूळ काड आनी मागीर भितर यात. आनी आमी कित्याक कोत्ता अशें. कित्याक आमची वाणो आमचे मोचे भायर दवरता. कित्याक भाव भयणीनो, त्या मोच्या बरोबर त्या आमच्या वाणा बरोबर ती धूळ आसता आनी ती धूळ घरांत येता. आनी जेन्ना आमी ती धूळ आनी जी आमच्या पांयांक आपटून आमी भायर सोडटा, ती धूळ आमी घरान भितर येवपाक दिना, नातर आमी आमचे मोचेच आमची वाणो भायर सोडटा. तेच भाशेन जेजू कितें म्हणटा. तो म्हणटा, कोणूय देवाचें उतर परगट करूंक वचत जाल्यार तो म्हणटा लोक तांचेर आड येतलो. वय, सगळोच लोक तुजें उतर आयकोंक तयार आसचो ना. जेजूचेर आड गेल्ले लोक, शिसाचेर आड गेल्ले लोक, आनी आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता लोक आमचेर आड येतलो. म्हणटलो कोण हो आमकां सांगपाक, कोण हा आमकां इग्रोज हा, आमकां हें आयकोपाक हा, आमकां हें हा तें हा देवस्पणां, पूण हो कोण आमकां सांगपाक. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करूंक वेता, जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी देवाचें उतर परगट करूंक वेता, तेन्ना लोक आमचेर आड येतलो. आनी जेजू म्हणटा,
ही तुज्या पांयांची धूळ पर्यंत झाडून उडयात म्हणजे कितें धूळ जावन आसा जी आमकां नाका आनी जेन्ना आमी आमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयता तेन्ना आमी कितें हाचो अर्थ कितें जेजू कितें म्हणूंक सोदता म्हणटा जेन्ना लोक तुमचेर आड येता हे जे त्रास येतात तुमचेर हे तुमच्या मनान इतले त्रास येतात तुमच्या जिविताचेर इतले त्रास येतात ते तुमच्या मनान धरी नाकात जो लोक तुमकां वायट उलयता तुमचेर आड येता ते तुमच्या मनान धरी नाकात ते भायरूच सोडात ह्या धूळ जेन्ना आमी झाडून उडयता तेन्ना ही धूळ आमी भितर सरपाक दिना तेच भाशेन म्हणटा हे धुळे भाशेन जेन्ना आमी आपटून आनी झाडून भायर सोडटा तेच भाशेन आमच्या मनांतले जे लोक आमचेर आड कोत्ता वायट कोत्ता आमकां घाय सोता आमचेर आड उलयता हे सगळे आमच्या मनान धरचे सवतेक आनी दुसऱ्या जाग्या कडेन वचून आमकां सांगपाक दुसऱ्या लोकांक सांगपाक पळय त्या लोकांनी अहें केलें ताणें अहें केलें हे म्हजे आड उलयताले ती कसलीच गजाल करचे स्वातेक आमी फकत आमच्या मनान ते सगळे भायर धरूंक जाय ही धूळ जी आसा लोकांच्या वायट करण्याची ही धूळ भायर सोडून आमी आतां ती झाडून आमी त्याच जाग्या कडेन धरपाक जाय कित्याक आमी देवाचें काम करूंक जाय जाल्यार आमच्या मनान कसलेंच वायटपण कसलेंच आमचें बोगसणें दिवपाचें ना असलो आत्मो कसलेंच वायटपण आमकां गरज ना आनी आमी दवरलें जाल्यार तें आमकां आमचें देवाचें काम करपाक आमकां खूब आळकू जातली खूब त्रास जातले भाव भयणीनो आयज इग्रोज मातेन आमी म्हणटा क्रिस्तांव म्हणटा कितले पाटी कोण आमचेर कितें म्हणीत जाल्यार आमी तांकां कांयच तांचें तोंड पडिना आमी तांकां कांयच बरें करिना आमी ताचेर आड वेता आनी आमी हें देवाचें काम करपाक केन्नाच फुडें सरचें ना केन्नाच आमची करीत जाल्यार कसलोच फायदो जावचो ना कसलेंच फळ येवचें ना देखून भाव भयणीनो आयज जेन्ना जेजू आमकां सांगता फकत शिसांक सांगिना आमकांय सांगता तो म्हणटा तुमच्या पांयांची धूळ पर्यंत झाडून उडयात जो लोक आमचेर आड येता ते आमच्या मनान आमच्या काळजान दवरचे स्वतेक ते आमी ताका बोगसणें दिवया आमी ते सगळे जे त्रास आसात ते आमी पयस दवरुया आनी आमी देवाचें काम करपाक फुडें सरून आमी हे देवाच्या राज फुडें सरपाक ते लोकांक दुसऱ्या लोकांक ह्या जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवपाक आमी आयजतान वावरुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाची जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा आमच्या सोडूनच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता